प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वोर वोड 39 ते 45 पर्यंत. Luke chapter 1 verses 39 to 45. आणि आता आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोकरान धडवडान गेली आणि जाकारेसाच्या घरांत भितर सरून तिने एलिझाबेथीक नोमान केले. एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आणि व्हडल्या ताड्यान उद्गारून तिणे म्हणलें, ओस्तोऱ्यामध्ये सुभागी तूं आणि सुभागी तुझे कुशीचे फळ आणि म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवचें म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें. तर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसतो बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आणि देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी आयकता की मारिया एलिझाबेथीक भेट दिता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आंज बोडवो गाब्रिएल मोरये कडेन इल्लो नाजरेत गांवांत आनी तिका सांगलेलें की तूं गोरबेज जातली, तूं एका बाळकाक जोम दितली आनी ताचें नांव जेजू दितली म्हणून, तेन्ना भाव भयणीनो मोरयेन आंज बोडव्या गाब्रिएलाक सांगलें, हांव एका मनशा बरोबर संबंद धरूंक ना, कशें हें जातलें, कशें हांव गोरबेज जातली. आनी त्या वेळार आंज बोडव्या गाब्रिएलान मोरयेक सांगलेलें, तुजी बापूल भयण एलिझाबेथ ती आतां 6 म्हयन्यां गोरबेज जाल्या आनी तिका एक आतां जो लोक म्हणटा जाणटी आहा तिका आतां 6 म्हयने गोरबेज जाल्या ती. म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना ही आयकता मोरी आनी आंज बोडवो गाब्रिएल वता, मोरी वता आनी एलिझाबेथाक भेट दिता आनी ती पळयता की खरेंच जें दुतान सांगलेलें आंज बोडव्या गाब्रिएलान सांगलेलें की खरेंच एलिझाबेथ गोरबेज जाल्या म्हणून ती आतां आपल्या दोळ्यांनी पळयता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना ती पळयता की एलिझाबेथ जी जाणटी जाल्या आतां गोरबेज जाल्या म्हणून आतां ती जाणो की खरेंच ती गोरबेज जाल्या म्हणून, कित्याक आंज बोडव्या गाब्रिएलान सांगलें की पवित्र आत्म्या उदेशी ती गोरबेज जातली. आनी भाव भयणीनो जेन्ना मोरी येता थंयसर आनी तिका भेट दिता कोणाक एलिझाबेथ, तेन्ना एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरता आनी तिका नोमान करता आनी ती म्हणटा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो, तूं एकदम ओस्त्र्यामध्ये सुभागी तूं म्हणटा. आनी भाव भयणीनो ही जी उतरां जी एलिझाबेथान मोरयेक म्हणली की तूं ओस्त्र्यामध्ये सुभागी म्हणजे कितें भाव भयणीनो? आंकवार मोरये जावन आसा सुभागी, पूण आमी जी आतां नव्या कराराची भुरगीं आसा, जी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी सुभागी. आमी कित्याक सुभागी? मोरये भाशेन मोरयेन देवाचें उतर आयकलें, तें उतर सजमलें ती, तें उतर पाळलें आनी आतां ती खरेंच सुभागी जाली. आनी एलिझाबेथ तिका कितें म्हणटा, ती म्हणटा, आनी देवान तुका सांगलां तें, देवान तुका सांगलां तें पाळोन येतलें म्हणून तूं खरेंच सुभागी. तुवें जें देवान तुका सांगलेलें आंज बोड्या गाब्रिएला वरवीं आनी तुवें ताच्या उतरांचेर भावार्थ दवरलें म्हणून तूं खरेंच सुभागी. आयज भाव भयणीनो आमी खूब मागणें करता, आमी खूब देवस्पण करता, पूण आमी खरेंच देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता काय? जेजूनय सांगलां, जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी फकत आयकना पूण तें उतर करता, तें उतर पाळटा, ती खरेंच सुभागी. कित्याक भाव भयणीनो आमी जी आतां देवाचें उतर आयकता, आमी समजना की कोणे एका रितीराक गेले, हांव एक शर्मा आयकलो, कोणें देवाचें उतर आमकां सांगलें, कोणें देवाचें उतर परगट केलें, आमी आयकलें म्हणून आमी खरेंच सुभागी वा खरेंच आमकां बेसांव मेवतली. आमी चुकून रावता भाव भयणीनो.
देवाचें उतर जाकोबाचो पयलो आविसवर वड 22 म्हणटा की तुम्ही फकत उतर आयकत जाल्यार आनी ते पाळिना जाल्यार करिना जाल्यार तुम्ही तुमकांच फटयतात. पूण जेन्ना तुम्ही आयकतात ते देवाचें उतर आनी तें उतर पाळटात करतात तेन्नाच की तुम्ही खरेंच सुभागी. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज मोरये भाशेन आमी कित्याक सुभागी? केन्ना आमी सुभागी जाता? आमी सुभागी जाता जेन्ना आमी मोरये भाशेन हें उतर आमी आयकता, हें उतर आमी पाळटा, ताचे उतराचेर भावार धरून आमी आमचें जिवीत जियेता. आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तें उतर जियेता, खरेंच आमी तें उतर करता, आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता. आनी जैतिवंत जिवीत जो जियेता देवाचें उतर घेवन, तो देवाक मान दिता, तो देवाक महिमा दिता, तो देवाक वाखाणणी दिता. आनी भाव भयणीनो, आतां ताची घोवायकी तो दिता जें देवान जें जेजून ताच्या जिवितान केल्लें तें. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयज हें शिवर्तमान आयकता, आमी आयकतले की मोरी खरेंच सुभागी. पूण जेजू आमकां सांगता, जो कोण ताचें उतर पाळटा ती सुभागी. मोरे भाशेन आयज आमी हें उतर आमच्या काळजान रिगून धरुया. जें आमी आयकता सदां आमी देवाचें उतर, हें उतराची सजमणी घेवया. पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागणें मागया आनी पवित्र आत्म्या सांगया, पवित्र आत्म्या, तूं जावन आसा म्हजो गुरुजी, तूं म्हाका ही उतराची सजमणी दी. जें उतर आमी आयकता ताचें उतर आमकां सजमणी मेळपाक आयज आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागुया. आनी पवित्र आत्मा आमकां सदांच आमच्या मनान तें हाडटा, कित्याक ताचें काम जावन आसा आमकां शिकोवपाक आनी तें आमच्या मनान हाडपाक. तर आयज आमी पवित्र आत्म्या कडेन आमी हें मागणें करया. पवित्र आत्म्या, तूं म्हजो गुरुजी म्हाका शिकय, म्हज्या मनान तें हाड आनी हांव तें उतर सदां पाळूंक आनी तें दिसपट्ट्या जिवितान म्हज्या जिवितान जिवोंक, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आनी चड करून हें जैतिवंत जिवीत जें जेजून म्हाका घडोवन हाडलां खुर्सार तें जिवोवपाक आयज म्हाका सुभागी कर. आयज म्हाका हें देणें दी आनी खरेंच हें जैतिवंत जिवीत जिवोवंक आयज म्हाका निर्मी. भाव भयणीनो, हांव सजमतां की आमची तयारी खरेंच नातालांच्या दबाजो जावपाक तयार जाता. वय खूब भायल्यान जाता, खूब वस्तू जातात भायल्यान, पूण आमच्या काळजाची, आमच्या मनाची नोंदणी करपाक आयजतान आमी वावरुया आनी खरेंच हें नातालांची परब आनी ताजें वन सदां आमच्या जिवितान जेजूक आमच्या सगळ्यांक धरून पवित्र आत्म्या उदेशी आमचें जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरान जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.